number A11. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन सगळ्यांक तुमकां ह्याची मिसाची भेट आमी देवाक दिन वासून भेटयता. गॅविन न्यूनिस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वासून ही भेट भेटयता. दुसरें तेसा आमी भेटयता फादर सांतियागो फेर्नांडीस पिलार सोस्तेचो यादनीक आयज आपल्या यादनीकपणाची 25 वर्सां मनयता. ताचे देण्या पासत देवाक आमी आर्गां दिवया. आपणा पासत करीत भाशेन मागूंक लायता लायनल मारिया आनी मारिया फेर्नांडीस कोविड-19 हे पिडेक आपूण सांपडल्यात देखून हेर सगळीं जीं कोण कोविड-19 पिडेक सांपडलेलीं आसात ह्या दिसांनी तांचे पासत मागुया. देवान तांकां पेकोणेचो हात लावंक तांकां सुरक्षीत दवरूंक आनी तांची काळजी घेतात त्या दोतोरांचेर नर्सींचेर आनी हेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. आनी जीं कोण बरीं आसात तांणी आपणाचीच सुरक्षा करूंक जितले उपाय घेवंक जाय ते उपाय घेवंक मागुया. आयज बागेवन जुजेवाज हाचो जल्माचो दीस ताचे पासत आमी देवाक आर्गां दिवया आनी ताचे सारके आमकां आनिकूय जायते धर्म परगटणार फावो कर म्हूण मागुया. आमच्या SSCच्या आनी 12वेच्या भुरग्यां पासत मागुया, सरकारा पासत मागुया आनी हेर सगळे जे कोण आमच्या मनान आसात तांकां ह्या आल्ताराचेर आमी देवाक उबारुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पूत तुमचे सवे आसूं. म्हजी खोशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खोशी करूंक हांव आयलां. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें ह्या आश्वासन जेसू आमकां दिता. बापाची खोशी करूंक दर दिसाक जेसू आपल्या जिवितान मनशां खातीर प्रयत्न करूत आनी वावरूंक दिसपोटी तो वावुरलो. आमच्या जिवितान ह्या बापाची खोशी आमी ओळखून घेवंक ह्या मिसांत आमकां सगळ्यांक खतखतीत देवाची आमकां कृपा मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलें. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांचांक वार मरीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना माग. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमी तुजी भुरगीं हांगा एकठांय जाल्या. आमचे मदें तूं राव आनी आमची मागणी आयकून घे. तुवें आमकां बाबार्थाचे अमोडीक देणें फावो केलाय तशेंच तुज्या एकल्याच पुताचे पुनर्जीवनपणान सासणाक आमकां वांटो दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोकरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता राजपूत चलयता सासणाच्या सासणाक.
दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. जेरुजाल्यांत आसलोले पवित्र सोबेचेर आड एक व्हड पिडापीड सुरू जाली आनी सगळीं दोन दूत मात भायर रावन जुदेयांत आनी सामारियांत शिंपडली. भक्तिवंत मनशांनी इस्तेवाक निकिपिलो आनी ताचे पासत व्हड दूख केलें. पवित्र सोबेचें निसणटण करूंक सावलू वावुरतालो. घरान घर भितर सरून दादल्यांक तशें बायलांक भायर काडून तो बोणकोणींत घालतालो. पूण शिंपडलोली ती जोळी मोळी शुभ वर्तमान शिंपडायत गेली. असो फिलीप सामारियेच्या एका शारांत गेलो आनी ताचे मोदें ताणें क्रिस्ताक परगट केलो. ताच्या विजमितांची खबर आयकून वो आपणे खाशा ती पळयली देखून फिलीप परगट्टालो तो संदेश परजेन एका मनान मानून घेतलो. जायत्या देंवचार बसलोल्या थावन मेळे आत्मे बोब मारून भायर सरताले आनी पुस्कोळ आर जाल्ली आनी थोंटी बरी जाताली. हाका लागून त्या शारांत व्हड खुशालकाय वसताली. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदाक देवाक ताळयो पेटात. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायना घडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजयात. देवाक सांगात कितलीं विचित्र तुजीं कर्तुत्वां. जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. सगळी पृथ्वी तुजे मुखार साश्टांगी पडटा. तुका गायना गायता. तुज्या मानाक गितां घडटा. येयात आनी देवाचीं कर्तुत्वां पळयात. आमकां थोटाक करतात तसलीं मनशां मदें घडिल्लीं विजमितां. जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. दर्याची ताणें केली सुकी बाट आनी न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी ती पोलतडी पावली. ह्या पासत ताचेरूच आसूं आमचो संतोश. आपले पदवेन तो सदांकाल राजवट चलयता. जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. उद्गार. जी कोण पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तुमकां नव्यान जिवंत करतलो. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून लोकांचे उत्पोंजीक मुळे हांव जिविताचो उंडो म्हजेशी येता ताका कधीच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कधीच ताण लागची ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी विस्वास दवरिनात. म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी येतली आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव परो घालचो ना. म्हजी खुशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक हांव स्वर्गांत देवला.
आनी जाणें म्हाका पाठयला त्या म्हज्या बापाची खुशी जी सगळीं बापान म्हाका दिल्यान तांचे मदल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय, पूण निमाणे दिसा तांकां सगल्यांक हांवें नव्यान जिवंत करची. हीच म्हज्या बापाची खुशी. जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाणे दिसा हांव तांकां नव्यान जिवंत करतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बापाने तुका क्रिस्ता. हांव जिविताचो उंडो अशें जेजू म्हणटा आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव पोरो घालचो ना. बाबा भयणीनो, दिसपोटी जिविताचें खाण आमी जायते फावटी मेळूंक जायती मेहनत करता, आमी जायते प्रयत्न करता, आमचो घाम वारयता. पूण आमी हे जिवितान जियेता आसतना फकत ह्याच वस्तूंनी लोबदून उरता. आमकां दिसाक कितें मेळटलें, कितें आमी खातले, कशी आमची भूक मारतले, हेच आमच्या मनान जायते फावटी घोळटा आनी आमी ताका लागून जियेता आनी मरता. पूण जेजू म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. जी कोण बापान म्हाका दिल्यान तांकां हांव केन्नाच पोरो घालचो ना. एके भाशेन जेजू आपल्याक दिल्ली आज्ञा, आपल्याक दिल्लें कार्य विसरोना, पूण बापाचें कार्य सदांकाल आमचे खातीर, आमची सोडवण करचे खातीर तो आनी आमकां सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर तो दिसपोटी वावुरता. आमी दर दिसाक देवाचें उतर तेच ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन वा आमच्या जिवितान आमी घरा आसतना वाचता, ताचेर नियाळटा आनी तें आमच्या जिवितान लागू करूंक आमी प्रयत्न करता. हें देवाचें उतर आमकां दर दिसाक कशे तरेन आमी जियोचें, कशे तरेन आमच्या जिवितांत सुदारप जावचें, कशे तरेन आमी बापाची खुशी दर दिसा करूंक वावुरचें तें आमकां सांगता. आज परतून एकदां जेजू आमकां म्हणटा, जी बापान म्हाका दिल्यात आनी जी कोण पुताक पळयतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटलें. म्हणजे आमी जेजूचेर विस्वास दवरून आमचें जिवीत सारलें जाल्यार, आमच्या जिविताची नवसरणी केली जाल्यार आमकां खरेंच सुर्गीचें सूख फावो जातलें. पुनर्जिवनपण जें जेजून भासयलां तें आमकां सगल्यांक थावें, आमकां सगल्यांक मेळटलें जरी तर आमी दर दिसाक प्रयत्न केले जाल्यार. आमच्या जिवितान नवसरणी करूंक आमी वावरुया. जिवितान बरेपण आसा तें दर दिसाक आमी ताचो उपयोग करुया. जिवितान दुसऱ्यांकूय आमच्या सांगाता घेवन हें सुर्गीचें सूख जोडूंक आमी वावरुया. अशें आमी करतना आमी खरेंच त्याच बापाची भुरगीं म्हूण दुसऱ्यांक दाखोड करतल्या, त्याच जेजूची पाटलावदारां म्हूण साक्षी दिवंक आमी पावतल्या. हेंच आमचें सगळें जावं म्हूण आमी दर दिसाक आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक प्रयत्न करुया. Number C17. म्हज्या बाबा भयणी वांगडा जिवीत म्हजें निसार भेटून जाता मनशा जिवा पसंद करे. मनशाक सोडून जिवीत सोडून म्हज्या बाबा भयणीने म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनापासून मेळ्ळें, आमच्या आंतरिक शुभेच्छा धाडा. सर्वेस्पर मानून सर्वेस्परा आमच्या बापा, हे पास परबेचे समोरमणी वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश बरीत आसूं
आमचे खातीर मेल्ल्यान पुनर्शिवोन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कनचो योग तुका दिसान दीस भेटूं. आमचे अस्कोत सैमान नव्या जिविताचें बोड वाडत वचूं आनी भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोत तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाशान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नदार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सो दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन पोस्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुड पोरगोटुया, तुझ्या कुसानी पुनोशिवनपणा बोरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवनपणाचो आमी भक्तीपुडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्शिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरचुरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय चल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून तान सोर काडीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मगावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा, सर बंधून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास सामकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तरणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार.
सर्वेस्परा सूर वायटन ते आमकां निवा दया करून हे जिवितान सवस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशें नोत्रेक तावन तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घालन तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजू चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिवे ती संवसाराचे पाप खातले आमची काकूट कोर देवाचे शिवे ती संवसाराचे पाप खातले आमची काकूट कोर देवाचे शिवे ती संवसाराचे पाप खातले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुगले आमी सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका खबर ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Hymn number D40.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सुरवण समोरून आनी तुका गंवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटूयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूची कुळान रगत दिल्याय. ह्या ओमोडीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय. हे आमी मागणे, हे आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पुदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उत्सुन्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये चुचुरे कोर मोचे हांव आयकोता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आश्र्या आनी बरवंशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवंसो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुझे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाचो चाकून कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गा देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे ताय. कात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची कोटा जायती पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत वतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तोर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केदना म्हाका तो मेळूं ओदीक करून एमकोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारून आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडू म्हज्या देवा. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनवती कर. नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्तरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. बागिंती मरे देवाची माये मा बापयां गती विनवती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनवती कर. नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्तरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. बागिन मरे देवाची माये मा बापयां गती विनवती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनवती कर. नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्तरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. बागिन मरे देवाची माये मा बापयां गती विनवती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार. बागिंती मरे आदार दी ओदृष्टा सांपडलेल्या
मजतखोर ओस्कोट काळजाच्या माग माग पोरचेपासून पोजेपासून जा या शरातील शरातील देवाच्या देवाच्या मुन्याऱ्यांची मुनेऱ्यांची विनोद विनोद कोर कोर सगळ्या देवाक देवाक भेटयलोल्या भेटयलोल्या ओस्तोऱ्यांपासत पासत फावो कोर पावको तुजो आदार तुझा आदार सगळ्यांक सगल्यांक जे जे मागतात मागतात तुजो तो सासणाचो सासणाचो आलाशिरो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो ही सायबिणी आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी प्रार्थना येसू जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरी आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेता राजवट चलयता हे सासणाच्या ससनांक आमेन पिडेवंता खातीर केरीत भाशेन मागुया ह्या दिसांनी आमची बाबा भयणां जायतीं कोवीड हे पिडेक सांपडल्यान तांकां तेच सायबीण मायन आलाशिरो जावं म्हूण तिचे विनोदीन ती बरी जावं म्हूण तेंच्या खातीर मागुया आमचो आदार सोमयाच्या नांवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार सोमया रचला. म्हजे मागणे आयक आनी म्हजें रुदन तुजेशी पावूं सोमी आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सवें प्रार्थना तुका सोमया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावोको सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुद्वत आदारान भाग्यून सदांच आंकवार मरीचे ती निवारूंक ह्या काळाच्या कुंतींतली आनी भोगूंक पावूं सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापान पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान रासवूट करता सासणाच्या ससनांक शाश्वत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचे बापाचे वेसांव बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवान सदां काल तोगू आमेन. Hymn number F16. Misaci pied ata sopri, Christa shakri, dora sonia, sogi purva, nache devi, yada mata divya, गुड मॉर्निंग मेरे परिवार वालों और मेरे फ्रेंड्स। बहुत सारे डॉक्टर्स की तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं आपको अगर कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ और मैं शायद अगर ये बताऊँगी और अगर आप लोग सेफ़ रहोगे तो आई माइट बी एट मोर पीस। जैसे आपको सबको पता है कि बॉम्बे की हालत तो बहुत ख़राब है और धीरे धीरे बहुत सारे शहरों की और बहुत सारे स्टेट्स इवन टाउन्स की हालत ख़राब होते जा रही है। बॉम्बे की हालत तो इतनी ख़राब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं हैं। इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। वी हैव टू लिटरली मैनेज पेशेंट्स एट होम with oxygen, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First, आप लोग प्लीज़ सेफ रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं। I mean, we have a 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. So we do not want, we really don't want any of you to be in that situation. So, sorry.
आई थिंक ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है हम डॉक्टर्स में अब सबको कोई ना कोई समय हो रहा है, बिकॉज वी've नॉट बीन सो हेल्पलेस. ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. राइट नाउ कोविड इज एवरीवेयर अराउंड यू. ओके, तो अगर आप घर से बाहर निकलो, मे बी you're meeting your friends, maybe you're meeting your family, it does not matter, you have to be masked. Okay, just because आपको अभी 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है या आपको पिछले साल कोरोना होकर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं हो सकता. यू कैन स्टिल गेट कोविड. तो प्लीज कीप योर सेल्फ वेरी वेल मास्क्ड एट ऑल टाइम्स. अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो घर के बाहर निकलो, मास्क होना चाहिए. मास्क सिर्फ इधर नहीं, मास्क पूरा नाक से पूरा यहाँ तक होना चाहिए. दूसरी बात, अगर आपको कुछ होता है, अगर आपको बुखार आता है या कुछ होता है, पैनिक मत होइए. डू नॉट गेट अननीडेड इन्वेस्टिगेशंस डन. गेट इन टच विथ मी ऑब्वियसली इमीडिएटली. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके जो फ्रेंड्स है या कोई भी है, उनको बोलो पैनिक में होकर एडमिट ना हुए हॉस्पिटल में. फिलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्टेबल पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअली ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनके लिए हमारे पास बेड नहीं है. इनफैक्ट हम लोग घर में लोगों को ऑक्सीजन देके मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमने पहले कभी नहीं किया है कि हम इतने सारे लोगों के लिए बेड्स ढूंढ रहे हैं, इतने सारे लोगों को घर में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं. सो प्लीज़ लीव बेड्स फॉर पीपल हु एक्चुअली नीड इट, who have pneumonia, who need oxygen, and who will need to be under very close medical care. Third thing, if you have not taken the vaccine, अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है किसी भी कारण से, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है आपको वैक्सीन की हिचक हो सकता है आपने कुछ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड पढ़ा हो कि वैक्सीन की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या कुछ हो रहा है. इट्स अनट्रू. प्लीज़ टेक योर वैक्सीन. ये हमको डेफिनेट दिख रहा है कि जो लोगों के 2 वैक्सीन के शॉट्स होकर 2 हफ्ते हो चुके हैं, उनमें डेफिनेटली हमको इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शंस कम दिख रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर है. सो द वैक्सीन इज डेफिनेटली हेल्पिंग. ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. डू नॉट टेक COVID-19 lightly. Please pray for the people in the hospital, and please pray for the families and the caretakers of all these people in the hospital. उनको आपके प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपना ध्यान रखें. ओके, एंड बस घर पे रहो. आप कुछ हफ्तों तक सिर्फ घर पे रहो जब तक हम ये सिचुएशन ऐसे हैंडल कर सके कि हम एटलीस्ट कुछ हो जाए तो हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ले सके. फ़िलहाल हालत ऐसी है कि डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के रिलेटिव्स को भी नहीं मिल रहा है बेड. तो आप सोचिए कि it's an absolutely helpless situation. Okay, I think अगर हम सब इतना ध्यान रखेंगे, we will definitely come through this second wave very well. Okay, and then we will have to work on not allowing a third wave. So थर्ड वेव का हम बाद में सोचेंगे, वो तो नहीं आना चाहिए, पर जो ये सेकेंड वेव है इससे हमको कोई भी हालत में एकदम सेफली निकलना है. ओके, टेक केयर. आई रियली लव यू.